आज आम्ही 34 कॅन्डिडेट ऑलरेडी पयलीं डिक्लेअर केल्ले आणि आज उरिल्ले जे स मतदारसंघ आसात त्या स मतदारसंघातले उमेदवार आज आमी केंद्रांतल्यान डिक्लेअर जाल्ले आसात. ह्या 7 भितर एक बिचोली, मागीर सांताक्रूज, कलंगूट, कुर्तोरी, कुंबारजुआ आणि कुठ्ठाळे अशा स मतदारसंघा भितर आज उमेदवार जाहीर जाल्ले आसा आणि ताका लागून एकंदर 40तले 40 उमेदवार हे आज आमचे पूर्ण डिक्लेअर जाल्ले आसात आणि 40 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी ह्या वेळार ती निवडणूक लढयता. कोण स उमेदवार आसा त्यांची नांवां? आज जे आमी केंद्रांतल्यान जे स उमेदवार जाहीर केले ताचे भितर बिचोली मतदारसंघाक लागून आमचे राजेश पाटणेकर, मागीर कलंगूट मतदारसंघाचे जोझफ रॉबर्ट सेकेरा, सांताक्रूज मतदारसंघाक आंतोनियो फर्नांडीस अलायस टॉनी, कुंबारजुआ मतदारसंघाक जनिता पांडुरंग मडकयकर, कुठ्ठाळे मतदारसंघाक नारायण जी नायक आणि कुर्तोरी मतदारसंघाक अँथनी बार्बोजा असे स उमेदवार आज जाहीर केल्ले आसा. सर, 2 दीस उरले नॉमिनेशनाक, तुमकां टायम कमी नाही कशें जाता की सगळ्या मतदारसंघा भितर पार्टी म्हणून सगळे आपापलो प्रचार थंय करताले, कारण आमकां इंडिपेंडंट आमचे सगळे सिम्बॉलाची निवडणूक जाता आणि त्यामुळे सिम्बॉल सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्या घरापर्यंत BJP म्हणल्यार कमळ हे सगळ्यांक खबर आसा आणि त्यामुळे प्रचार कितें आज तिकीट डिक्लेअर केले म्हणजे आज पासून प्रचार सुरू जाता अशें प्रचार ऑलरेडी चालू आसा. गेल्या तशें वर्षभर आमी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान लोकां वचत आसात आणि त्यामुळे सगळे कडेन ऑलरेडी आमी पार्टी म्हणून पयलींच गियरअप जाल्ले आसा. त्यामुळे तशें 2 दीस जरी इलेक्शन नॉमिनेशनाक उरले आसा जाल्यार व्हडलो प्रॉब्लम ना अशें दिसता.